So it is a same review meeting घेतिल्ले आसा. I just wanted to see खंयचे small schemes खंयचे आसतल्यो, खंयचे treatment plant आसात आणि future कितें आसा. What is the production of water and what is the supply and what is the shortfall आणि तातूंत भितर leakages कितले आसा, ते tap कशे करपाचे, fix कशे करपाचे. So I have given directions to all the concerned executive engineers, SE आणि monitoring review. Otherwise, immediately for after another 15 days, I will go through all what they have taken actions आणि त्याच्यानंतर त्याची उपाययोजना करतले. So we right now आमच्याकडे जे आसा what is been briefed that about म्हाका दिसता की only 9% of the population gets the water less than 4 hours. आमचे over 45% of the population gets the between साधारण ते 8 वरां तांकां उदक मेळटा. आणि ताचे वयर आसा पळय न्ही अराउंड 24% गेट्स 24 आवर्स. हे सगळे स्लॅब्स हांवें पळोवन घेतल्याक आय वील इम्प्रोवायज इट आणि म्हजें टार्गेट आसा की एटलिस्ट 12 आवर्स पूण ह्या 6 म्हयन्या भितर तांकां प्रत्येकाक 12 वरां एवरेज मेळपाक जाय. वॉट आय एम सेइंग एवरेज. सम ऑफ द विलेजीस वील हॅव टू स्टील फर्दर पळोवचे पडटले. सो दीज आर दी issues that we have handled. 40% लिकेजीस आहात ताजेर आमी पळयतले. लिकेजीस डज नॉट मीन दॅट ती चोरीच जाता अशें कांय ना. लिकेजीस आसात, अनमिटर्ड आसात, ते उदक वापरताय बी तो, पण ते मिटराचेर येना कारण फॉल्टी मिटर्स आहा. वी हॅव टू रिप्लेस दोज फॉल्टी मिटर्स. थोडे आसा ते पळय न्ही, ती पायपलायन आसा ती AC पायपलायन म्हणजे पयली 40-50 वर्सांची सिमिटाची पायपलायन, तातूंतल्यान 10% वचपाक शकता. अशे अनेक लिकेजीस आसा त्यो आमकां टॅप करून उदक आमकां प्रोडक्टिवली आनी रेव्हेन्यू घेवपाक जाय. भारत इजिली पॉसिबल आसा बिकॉज भारतास हे उदक आमकां दिवपाक पॉसिबल आसा. आय एश्युअर दॅट एवरेज पीपल वील गेट एटलिस्ट हाफ अ डे टायम तांकां उदक मेळटलें. गोंयभर मेळटलें. पळय हांव भारतास म्हणटा तें कितें आसतलें, एटलिस्ट 40% of the people will get over 18 hours a day. कळ्ळें न्ही. असो स्लॅब केले तर देर वूड बी सम फॅमिलीज वेर म्हणजे हाजेर हिलाचेर आसा की आनी कितें आसा प्रेशर. 4-5% ऑफ द पॉप्युलेशन वील गेट ओनली 4% म्हणजे 4 वरां मेळपाक शकता. सो एवरेज आय एश्युअर 12 hours पर डे. लिकेजीस आयडेंटिफाय कशें करतले, कितें मेकॅनिझम आसा आयडेंटिफाय करपाचें? ना, लिकेजीस हांवें कितें केल्लें आसा की आय वूड प्रपोज टू हॅव वॉटर फ्लो मिटर्स. जे वॉटर फ्लो मिटर्स आसात ते साधारण ते 800-900 वॉटर फ्लो मिटर्स ऑन एवरी टँक. 560 टँक्स आसात. त्या 560 टँक्साचेर एक जर वॉटर फ्लो मिटर केलो आणि ताजे नंतर पळयलें की वॉट इज द फ्लो हियर अँड वॉट इज द कन्झम्पशन अदर सायड, वेर इज द गॅप. आणि हे गॅप कित्याक लागून घेतात. ही इंडस्ट्री आसा जावं आनी कोण आसा की मोठो युजर आसा हू इज नॉट युजिंग मिटर्ड वॉटर जाल्यार करतले. सो दीज थिंग्स एक कॉस्टिंग आसा ताका, बट वी वील टॉक टू दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अँड आमी 16 फायनान्स आसा तातूंतल्यान कितें येवपाक मेळटा, सेंट्रल गव्हर्नमेंट कितें फंडींग करपाक शकता त्या प्रमाणे आमी हो स्टडी केल्लो आसा की आमकां डेटा जाय पडटा की खंयचे एरियेन भितर कितले उदक सप्लाय जाता आणि कितले एक्चुअली यूज जाता, कितले मिटर जाता, कितले शॉर्टफॉल आसा. सो दीज आर द थिंग्स, पॅरामिटर्स आय हॅव गिवन दॅम. दे वील वर्क ऑन इट अँड दे वील सी दॅट. अदर थिंग इज आम्ही बाकीचे जे आता साधारण 325 MLD ऑफ वॉटर वी आर ट्रायंग टू पुट इन यूज आफ्टर अनदर 6 months. ह्या 6 महिन्या भितर हांव त्या खातीर सांगता की 12 वरांपेक्षा जास्त टायमींग जास्त वेळ प्रत्येक दिसाक उदक मेळपाचो हें आसा. आणि तातूंत भितर 40% ऑफ दॅट वील गेट 18 hours ऑफ. आनी 40% लोकांक 18 वरांच्या वयर ज्यो सिटी एरियाज आसतले किंवा बाकीचे खंय आसतले ज्या जाग्यार हें आसात प्रॉपर सिस्टम आसा तातूंत भितर मेळटले. डिपार्टमेंट असल्या कारणान तुमकां CE, JE हे खुबशे लागतले, शॉर्टफॉल आसतले. सो हेंचे बायफर्केशन कामाचे जाले तुमचे आतां? नो, दॅट इज ऑलमोस्ट आमचे जाल्ले आसा. अजून पर्यंत कोण कॉमन शेअरिंग बी करता पळय न्ही, वी वील मेक. ताजे खातीर हांव परत एक फावटी रिव्ह्यू घेतलो आणि तांचे प्रत्येकाचें काम आयडेंटिफाय करून दितलो. तांच्यो जबाबदाऱ्यो, तांचे पोझिशन्स ही सगळी डिटरमायन केली आणि तांचे कडच्यान आमकां रिस्पॉन्स कशें येता. आमकां सिस्टमा भितर हो नेटवर्क करता आसतना कोणाची जबाबदारी कितल्यो एकामेकाचेर दुखून कामाची हें जावपाक जायना म्हणून आमी केल्ले आसा.
हांव ताजेरय आमी एक मेकॅनिझम डेव्हलप करपाक पळयता. आय हॅव डायरेक्टेड माय सी दॅट कोणाक एक गरीब मनीस आसा आनी ताका ह्यूज बील येता आनी तो मागीर पोस्ट टू पिलर धांवत रावता. ताजेर मेकॅनिझम आय हॅव आस्क्ड देम वाय इट इज हॅपनिंग. एक फावटी मिटर बसयलो आनी त्या मिटरांतल्यान घरां पावता म्हणल्यार लिकेजीस आसा. दिस इज द मेन रिजन ऑफ इट. बट दॅट पुअर पर्सन कॅनॉट फिक्स इट. ताजे कडेन प्लंबर नासता. हांवें डिपार्टमेंटाच्या आमच्या इंजिनियराक सांगलें आसा हेल्प हिम आउट and see that it is fixed on time so that the water wastage which otherwise non-metered आणि त्या मनशाक ताची भरपाई करची पडटा it should not happen. So we are trying to, we are shortage of this plumbers जावं बाकीचे कितें आसा. We will try to get all those things आणि मागीर improvise the service. कितली शॉर्टफॉल जाऊ शकता सर तुमचे जे जाऊन किती ना आय हॅव नॉट बायफर्केशन केलें आता पळयलें ना. आता त्याच्या नंतर काडटले. पण तुमचं CE दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ मायन अँड आय डू नॉट हॅव द एक्झॅक्ट डेटा. पण तुमचं CE तुम्ही सेपरेट जालो तुमचं सर चीफ डिपार्टमेंट इंजिनियर आसा न्ही आमचो. आसा तो सेपरेट सेपरेट आसा चीफ इंजिनियर. वॉटर सेपरेट आणि येस तुमकां बिल्डिंग ही आसतली ना बिल्डिंग नाही. म्हणजे ओनली वॉटर फ्री वॉटर हांव येवचे पयलींच बंद जाल्लें आसा. ओनली वन थिंग वॉट गुड थिंग हॅज हॅपन्ड. एक म्हणजे ती 16 युनिट आसा ते हें करताले फ्री वताले ते आयज फ्री ना. पूण आतां आनी एक पद्दत चलताली मिटर. आतां सपोज म्हजे घरान भितर कनेक्शन आसा. गांवान भितर घर आसा म्हजें कनेक्शन आसा आनी ते गांवान भितर हांव केन्नाय वता म्हयन्यांतल्यान एक फावटी. हांव अगदी एक वरच रावता आनी परत येता. ताका 16 युनिट चार्ज करताले. इवन इफ ही हॅज नॉट कन्झ्युम्ड 2 लिटर पसून केलें ना जाल्यार पसून ताका 16 युनिट म्हणजे 1600 लिटर 16,000 लिटर ताका पयशे भरचे पडटाले. ते आतां एक्च्युअली ताणें जर 4,000 लिटरच केले जर जाय 4,000चेच पयशे येताले. पयलीं ताका 16,000 मिनिमम भरचे पडटाले. दॅट इज इम्प्रुवायज. कळ्ळें लोकांक कन्झ्युमरांक दोज वर नॉट एक्च्युअली युझिंग दी वॉटर अँड दे हॅड टू पे एज अ मिनिमम चार्ज. तो मिनिमम चार्ज काढला आसा आनी एट एक्च्युअल्स वतले. सारकें आसा. ही जालें आतां सप्टेंबर. This is a good decision which we have arrived to.